कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। शनिवारा प्रियोळ मतदारसंघात भाजप कार्यकर्त्यांचा मेळावा झालो। हे मेळाव्यात मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडे तसेच हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। ह्या मेळाव्यात मुख्यमंत्र्यान एक म्हत्वाचे विधान केला। मोगो पक्षाक खंय भाजपा कडेन युती करपाची ना जाल्यार तांणी आतांच पयस वचचे म्हूण मुख्यमंत्र्याचे जाहीर विधान। 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत प्रियोळात कमळूच फुलतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान दावो केला। फटाशो मारपी खूप जाण येतले, लोकांक भुलोवपी खूप जाण येतले, दुफळी निर्माण करपी खूप जाण आसतले। कार्यकर्तो सतर्क आसपाची गरज आसा। चड उशीर उरूंक ना। तुम्ही म्हणटले 2 वर्सां उरल्या, जानेवारी सुरू जालो, मार्च आयलो, आता परत आसर असो म्हाका दिसता जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन नोव्हेंबरान लागता। आता तो न्यूज पळयतालो डिसेंबरान लागता। डिसेंबरान जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन जाता, त्याच्या उपरांत तुमकां म्युन्सिपालिटी ना, मार्चान परत म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शन आनी त्याच्या उपरांत ढोल वाजतलो रोखडोच फुडल्या इलेक्शनाचो। आनी अशें जालें काय मागीर खूब जाण भाशींग बांदून तयार जातले। म्हणून हांवें पयलींच सांगलां युतीची मान्य ना जाल्यार आतांच तिकेट काडात म्हणून। कितें तें आतां सांगात। हांव ठामपणे सांगता, प्रियोळ मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी कडेच उरतलो। कोणी खंयसरूच आमी मात्तूय कॉम्प्रमायज ना, काडीचेय कॉम्प्रमायज ना। आनी आसत जाल्यार रावात, ना जाल्यार चलात, हेंय सांगता आसतना हांव कोणाक भिना। कारण सरकार भारतीय जनता पार्टीचे आसा, डबल इंजिन सरकार आसा, मोदीजी वयर आसा। ह्या देशाच्या विकासाक आनी राज्याच्या विकासाक आयज पर्यंत जर निधी कोणी दिला आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात दिला। आनी म्हणून आमी ताट मानेन सांगता, आमी कोणाचें चोरूंक ना आनी कोणाची फटिंगपणाय करूंक ना। राज्याच्या विकासा खातीर कामां केल्या, जावं ती मनोहरभाईच्या कार्यकाळांतल्यान ती आतापर्यंत, आनी मोठ्या अभिमानान सांगता आमी। आनी ताका लागून कार्यकर्त्या कडेन तोच स्वाभिमान आसपाक जाय। कार्यकर्त्यांनी तितक्याच पोट तिडकीन वचपाक जाय। कार्यकर्त्यांक समजावपाचे आसत जाल्यार मुख्यमंत्र्यान केल्ले विधान 10 हत्ती इतले बळगे दिवपासारखे आसा। भाजपाक खंयच्याच पक्षाची वा कोणाचीच गरज ना अशें आपणे 2007 वर्सा सांगिल्ले आनी अजूनय आपूण त्याच मताचेर ठाम आशिल्ल्याचे मंत्री गोविंद गावडे उलयलो। निराशजनक अशें एक वातावरण प्रियोळ मतदारसंघान आशिल्लें। वातावरण म्हजें कांयच ना, हांव कोणाक भिना, कारण हांव सगळ्याच चॅलेंजीस हांव एक्सेप्ट करता। पूण कार्यकर्त्याक जर समजुपाक जर आसत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो कालचो हो स्टेटमेंट जो आसा तो एक 10 हत्तीचें हांगान बळगें भरपा सारकें आसा। आनी देखूनच हांव कार्यकर्त्यांच्या वतीन आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्र्याचे खूब मनापासून आभार व्यक्त करता। जो संदेश गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान दिल्लो आसा तो संदेशाचें तंतोतंत काटेकोर पर्यंत पालन जावपाक जाय, ह्यावूय मताचो हांवूय आसा। आनी हें हांव वारंवार ज्या वेळाचेर 2017 आसूं 2022 आसूं आमी आमचें मत, आमची विचार आणि आमची प्रतिक्रिया पावलो पावला पक्षश्रेष्ठी जी आसात ती मागीर राज्य पातळीचेर आसूनी किंवा केंद्र पातळीचेर आसूनी ती आमी मांडिल्ले आसात। आमी आज 8 वर्सां गोंयकारां खातीर कामां करून दाखयलेले आसात आनी गोंयकारांचे सेवक ह्या नात्यान आमी काम करता आसतनाच मोठी उमेद दिसता की गोंया खातीर एक बरे तरेचें सुशासन आणि प्रशासन दिवचें। आनी म्हाका दिसता त्याच अनुशंगान गोंयचे मुख्यमंत्र्यान काल जो स्टेटमेंट केल्लो आसा त्या स्टेटमेंट कार्यकर्त्यां खातीर खूब महत्वाचो आशिल्लो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हो स्टेटमेंट जाल्लो आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।